आता डेलिगेशना बरोबर आमी दिल्ली वता. आज 7:30 होम मिनिस्टर जो आसा जे असले डिस्प्यूट पळयता सगळे स्टेटींचे तांचे कडेन आमची मिटींग आसा ऑन म्हादय. इतलेंच खबर आसा. आतां थंय कितें डिस्कस जातलें तें हेतून सांगता. कितले पॉझिटिव्ह आहा तुमी डिसिजन गोव्हर्मेंटान लागपाक शकता अशें जेन्ना तुमी डेलिगेशन उलोवपूय जाता तुमचें? आयोगान तांकां सर्टेन TMC वॉटर दिल्लें आसा फॉर अ ड्रिंकींग पर्पज. त्या खातीर ताजेर आमी कितले सक्सेसफूल जातले हें हांव आतांच सांगूंक शकना, कारण इश्यू सबज्युडीस आसा तो इश्यू. आनी हो सबज्युडीस इश्यू आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. त्या खातीर तो निशेध व्यक्त करपा खातीर आनी आमच्यो गोंयकारांच्यो गोश्टी तांच्या काना पर्यंत पावोवपा खातीर आमी कितें म्हणून फाटल्या कॅबिनेटाचेर नाही आज सांगलें न्ही आमी येतुकी तुमचे कडेन डिस्कस करता. पूण मागतले कितें तुमी आतां? सांगलें मग येतुकी तुमचे कडेन डिस्कस करता कितें मागलें तें सांगपाक. सर दुसऱ्यांनी मगोन गेल्या वेळी म्हादई बचावासाठी जल यात्रा काढलेली. श्री मगोन 18-19 ह्या जेव्हा DPR तयार करायला लागला आणि हो DPR जेन्ना तयार जाता अशें दिसलें आणि एक टॉपमोस्ट IAS ऑफिसरान आमकां सांगलें की गोंयांक त्रास जातलो म्हणून. तेन्ना मोगो पक्ष फुडें सरलो आनी उस्ते ह्या गांवांत ज्या कडेन सुरवात जाता ह्या म्हादयची गोंयांत, म्हणजे उदास हाडटा. सुरवात वयर जाता डोंगरार पूण हे सकल उदास हाडटा. थंय आमी लिंग बसून पुजा करून कलश पुजा करून ते सगळे कलश घेवन गांवांत गेले. यात्रा काडली, बिचोली काडली, साखळी काडली, ओपा खडेपार ज्या ज्या कडेन उदक वता थंय थंय माशेल, कुमारजुवा अशा भागांत वचून आमी ते घेवन फिरले, जागृताय केली. पूण कर्मधर्म संयोगान आसूं किंवा गोंयच्या बॅड लकान आसूं 21 तारखेक जेन्ना आमी लास्ट साखळेक आमी हें केलें, आंदोलन केलें, त्याच्या नंतर 2020 सबंद भारत कोविडा लागून बंद जालो आनी ताका लागून जें उपोशण आमचें आझाद मैदानाचेर आशिल्लें तें आमकां फाटीं घेवचें पडलें. आनी तातूंतल्यान मागीर जवळ जवळ वर्सभर कसलेंच आंदोलनां करूं नाका अशें आमकां सांगलें. आनी त्या नंतर तें इलेक्शन आयलें. हें सगळ्यांनी लक्षात. त्या वेळार आतां जे पक्ष मुखार सरल्यात तांणी जर त्या वेळार हातूंत लक्ष घातिल्लें, इन्क्लुडींग आमचे बाकीचे जे ट्रेजरी आसूं किंवा त्या वेळा वयले स्थानीक पक्ष आसूं किंवा ते आतां जे व्हडले व्हडले गोश्टी उलयतात ते आसूं, तेन्ना जर तांणी मातशें आमचे बरोबर राविल्ले, आमी उलो मारिल्लो सगळ्यां बरोबर या म्हणून, त्या वेळार जालें ना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसतात त्यो विनाशकाले विपरीत बुद्धी. अशी गोश्ट आमच्या गोंयच्या बाबतींत घडला. हें नक्कीच आंदोलन हें जावपाक जाय आशिल्लें त्या वेळार तें जालें ना. DPR आतां पास जाल्लो आसा आनी हाजे फुडें कोर्ट कितें डिसिजन घेता. आनी आमचे जे वयले प्रायम मिनिस्टर आसूं किंवा होम मिनिस्टर आसूं किंवा युनियन वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसूं, हे जे डिसिजन घेता ताजेर गोंयचें भवितव्य आसा. कांय उलयना कोणाचेरूच. परत म्हाका हांगा पॉलिटिक्स करपाचें ना. तुमचो प्रश्न हो पॉलिटिकल आसा. हांव इतलेंच म्हणटा, आमकां म्हादय जाय, आमचें उदक जाय आनी म्हादयूच गोंयकारांक जगयतली. म्हादय बचावासाठी सर जागृती करण्याची गरज हा चालूच आहे ना. जागृती झाली आता गोव्यात. आम्ही केली जागृती. आता पुढं आता जे पक्ष आहेत ते घेऊन जातात.